पेडण्याचा जो डेप्युटी कलेक्टर आहा ताणी एक नवीन शोध लायला की ओबीसी क्रिमी लेयर पळय आहा न्ही त्या क्रिमी लेयराचे एक इनकम लिमीट फिक्स केल्लो आहा आनी हायकोर्टान हांगा जजमेंट दिल्लो की जे कोण सॅलरीड इनकम आहा पळय म्हणजे पगार तांकां वेतनदार आहात वेतन घेतात ते कोणूय आसूं मागीर तांकां इनकम हे लागना म्हण लिमीट लागना 8 लाख 9 लाख कितलो 25 लाख सुद्दां आसलें जाल्यार दे आर एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन इन ऑल ओबीसी कॉलेजीस व फॅसिलिटीज. पूण ह्या मनशान नवो हें काडला आमचो एक मित्र पेडण्याचो सुशांत मांद्रेकर म्हणून ही इज अ प्रायवेट एम्प्लॉई म्हणजे ही इज वर्किंग इन अ कॉपरेटिव्ह सोसायटी. तांणी एक ताका सांगलें की तुजो इनकम इज मोर दॅन 8 lakhs विच इज लिमीट फिक्स बाय क्रिमी लेयर आनी यू आर कमींग अंडर क्रिमी लेयर म्हणून थंय ताका सर्टिफिकेट दिलें. त्यामुळे हे ते सर्टिफिकेट आमी लिगल मानलें जाल्यार ताका तेजे चलयेक एडमिशन मेळचें ना. आतां फाटलीं कितलींशीं वर्सां आहा म्हजे 2 भुरगीं आशिल्लीं चलो आनी चली ह्या दोगांय लोकांनी म्हाजो इनकम आसलो म्हाजी बायल गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ली हांव आसलो आनी म्हाजो चलो काम करतालो. टोटल इनकम मोर दॅन 26 lakhs when my son was admitted in GPSC exam and he passed there. जाल्यार आमकां तें लागूं ना केन्नाच. आतां एकच असो ऑफिसर आसा सापडला आमकां पेडण्याचो डेप्युटी कलेक्टर शिवप्रसाद नायक म्हणटा पळय तो म्हणटा की ताजो इनकम चड आसल्या कारणान ही कम्स इन द क्रिमी लेयर म्हणून. तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागणी करता ह्या प्रकरणाक सरकारान लक्ष घालचें. कारण हे जर ताचें म्हणणें कितें आहा की जे लोक कोण हायकोर्टान गेल्ले पळय ते दे वर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज बोथ हजबंड म्हणजे बापूय आनी माय आसली पळय त्याची त्या भुरग्याची ती दोगांय गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज म्हणून तो म्हणटा ती ओन्ली फॉर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. कोण प्रायवेट काम करतात पब्लीक सेक्टरान काम करतात टिचर्स आहात तांकां तो इनकम लागना म्हणटा तो रूल जजमेंट आहा हायकोर्टाचो तो लागना म्हणटा तो. हें जर सरकारान मान्य केलें आनी तशें आमी सगळे चवकशी केली इवन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तो म्हणटा की आमी तशें कांय सर्क्युलर काडूंक ना आनी हेची सगळे जी सर्क्युलर पळय आहा न्ही तुमकां मदूं अदीक म्हायती दितलो. पण हे आमकां लागना. जे कोण सॅलरी आहा पळय सॅलरी इनकम आनी कृशी इनकम शेतीचो इनकम इज नॉट टू बी कन्सिडर्ड. पण हो मनीस एकटोच आहा पेडण्याचो डेप्युटी कलेक्टर शिवप्रसाद नायक ताणें ताका क्रिमी लेयर सर्टिफिकेट दिला आनी ताचो एडमिशन घेवपाचो चान्स सामको गेल्ल्यान जमा आहा. त्या खातीर आमी आतां तुमचे कडेन आयल्यात. तुमी आमची जर कितें व्यथा आसा ती मातशी सरकारा पर्यंत पावोवची लोकां पर्यंत पावोवची आनी पेडण्याचो हो जो डेप्युटी कलेक्टर आहा पळय ताका सरकारान योग्य ती समज दिवन ताका एक ती सर्क्युलर काडून किंवा आनी कितें करून तशीच आनी कांय कितें आनीक प्रस्न येतात ते कितें कितें ऑप्शन काडी आसतात. कितें ओबीसी लोकांनी उच्च शिक्षण घेतल्यांक नाका आसता म्हणून कांय ऑफिसर पळय आहा न्ही एक्चुली म्हाका कळ्ळां अशें की शिवप्रसाद नायक आहा पळय इज ऑल्सो भंडारी. पण तरी आसतना सुद्दां तो म्हाका कळना कित्याक करता म्हणून. तेन्ना म्हाजी एकच मागणी आहा चीफ मिनिस्टर आनी सोशल मिनिस्टरा कडेन की तांणी त्या ऑफिसराक किंवा तांचे कोण हेड आहा ताका सांगून भंडारी समाज किंवा बाकी ओबीसी समाज आहा पळय तांकां ही जी सॅलरी आहा सॅलरी इनकम इज नॉट टू बी कन्सिडर्ड एज पर द हायकोर्ट जजमेंट. इतलेच म्हाजी मागणी आहा. भारत सरकारान एक्चुअली भंडारी समाजान बाकीचे जे 18 समाज आसात तांकां सगळ्यांक मार्गदर्शन आनी आदार दिवपाची गरज आसता नॉलेजी बाबतींत सुद्दां. भारत सरकारान जेन्ना मंडल कमिशन 7 ऑगस्ट 90 व्हीपी सिंगान 40च्यो 2 मागण्यो एक्सेप्ट केल्यो. इट इज क्लियर्ड बाय कॉन्स्टिट्युशनल 9 जज बेंच आनी सगळें क्लियरिटी करून 8 सप्टेंबर 1993 भारत सरकारान हें नोटिफिकेशन इश्यू केलां गायडलायन्स दिल्यात क्रिमी लेयर आनी नॉन क्रिमी लेयर कोण हें तितून तेणी म्हणलां लास्ट पेजीर तुमकां हांव सर्क्युलेट करता इनकम फ्रॉम सॅलरीज ऑर एग्रीकल्चरल लँड शॅल नॉट बी क्लब्ड. हें जें 8 लाख इनकम आसा आतां क्रिमी लेयराक तितूंक सॅलरी क्लास 3 स्टाफ गॅजेटेड जाता की ती परिभाशा बदलता फुडें. हांगा आमी 8 लाख जर क्रॉस जाले जायत सॅलरी
आणि फार्म इन्कम सोडून हांगा जो सुशांत मांद्रेकर जे आसात ते प्रायव्हेट एम्प्लॉई आसात, कोऑपरेटिव्ह फिल्डान आसात. आणि आतां म्हाका सूरज श्रीपादाचो PA मेळ्ळो. इज फ्रॉम माय प्लेस आडपय. सुशांत मांद्रेकर जे आसात ते श्रीपाद नायक सेंट्रल मिनिस्टराचे अत्यंत निकटवर्ती आसात. साहेब भाऊच्या निकटवर्तीयाचेर जर अन्याय जाता पेडणेच्यान नॉर्थ गोवाच्यान, म्हण आतां हांव ताजो PA जो सूरज नायक आसा म्हाज्या गांवच्यान, आमी एकाच गांवचे हांव श्रीपाद नायक, तेजे कडेन सुरजा कडेन सांगला, सेक्रेटरी हांगा मेळतो, हांव सुभाष शेडोकार मेळपाक गेल्लो, की हो विशय जात तितले बेगीन भाऊच्या निर्देशना हाड. मुख्यमंत्री आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा बरोबर एक मिटींग दवर आनी दोन्ही नॉर्थ आनी साऊथ कलेक्टर जाय पडटले. सोशल वेलफेअर जावं OBC कमिशन गेल्ले विकाक माननीय मंत्री OBCच्यान बहुजनाचे सुभाष शेडोकार कडेन आमची मिटींग जाल्ली. आमी जवळ जवळ 32 लोक तेजे कडेन आशिल्ले कॉन्फरन्स हॉलान. आनी तेणे ही सगळे विशय आपूण हाताळटा आनी सुभाष फळदेसाय जो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा तेजे कडेन मिटींग आमकां करता म्हणून सांगल्या. त्याच बरोबर आतां एडिशनल जालें, श्रीपाद आनी सुभाष दोगांनी मेळोन मुख्यमंत्री, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, सोशल वेलफेअर सेक्रेटरी, दोन्ही कलेक्टर नॉर्थ अँड साऊथ आनी OBC कमिशन माझी मागणी आहे मुख्यमंत्री श्रीपाद नायक, रवी नायक, सुभाष शेडोकार, निळकंठ हळर्णकर, तुम्ही आमचे बहुजनाचे OBCच्यान प्रतिनिधी आसात. एक जॉईंट मिटींग घेऊन सगळे जे 19 जातीचे प्रतिनिधी आसा, अध्यक्ष, सेक्रेटरी आसात आणि माझे सारकेच जे कोण बाकीचे काम करतात OBC खातीर, यांका सगळ्यांक घेऊन हे लोक दुखणी जे कितें आसा, आमी सगळ्या मतां मारपाची, मेजॉरिटी 60% लोक आमी मतां मारपाची, आमी निवडून हाडपाचे आनी परत आमी मेमोरंडमूच घेवन भोंवपाचें काय कितें. सो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक कळकळीची विनंती आसा, आमी अपॉइंटमेंट मागला, परत 1 मार्च 24 तुमकां पत्र दिलां. तो ऑफिसान गेल्लो हांव, तेणें म्हाका सांगलां की अजून मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट दिवपाक लागना म्हणून, ती ऑफिसान गेल्लो आतां हांव. हे OBCचे दुखणे कन्सिडर करून हो जो विशय हा रिजर्वेशनाचो, बाकीचे खुबशे विशय आसा आमचे, प्रामुख्यान हो विशय जो आसा क्रिमी लेयराचो विशय आसा, हो सुटाव करपाक एक बेगीन सगळ्याची मिटींग आपोवची.